हॅलो नमस्कार आणि येवकार माय मोगाच्या आमची आयची ही कार्यावळ पळयणाऱ्यांक तुमकां सगल्यांक आमचे कार्यावळीन कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा हातून माय मोगाचो नमस्कार. इश्टानो आयज म्हज्या सांगाताक आसा गोंयचो फामाद एक फांकीवोन म्युझिशियन. जायते फावटी आमी जायते आमच्या तियात्रांनी वाजता कांतारां गायता पूण ताका केन्ना आपूण म्युझिशियन जालो तीच खबर ना. जेन्ना आमचे इगोर्जेन कॉयर आसताले त्या कॉयरांक तो कांतारां वाजतालो जावं गितां गायतालो. ताच्या उपरांत बीट ग्रुप्स फामाद बँडांक ताणें वाजलां. ताच्या उपरांत तियात्रांनी म्युझिकल शो आनी म्युझीक ताणें घातलां जावं वाजयलां. हाचे उपरांत तो कुवेट शारांत वचोन थंयसरूय ताणें आपली कला जी आसा ती बावोंक दिवना. कारण जायते आमचे गोंयकार परदेसांनी वेतात आपल्या पोटाक लागून, पूण ताणें आपल्याची कला बावोंक दिवंक ना आनी थंयसर ताणें भरपूर नामना जोडून घेतली. दुसरो कोणूच न्हय पूण आमचो म्हाका जाणाचो गांवभाव आमचो बाब मायस्त्रो शाहू अल्मेडा ऑल द वे फ्रॉम कुवेट. येवकार तुका आमच्या आयचे कार्यावळीन. आनी ताचे सांगताक आसा ताची गोरकान तेवूय एक बऱ्यांतलें बरें कांतोरिस्ट जावं गोंयांत तशेंच कुवेट शारांत. आनी सांगचें म्हटल्यार ती एक फांकी तियात्रिस्ट आमचो कॅंडिड दे सावड्डे हाची बाय क्लेमी आल्मेडा. येवकार तुका आमच्या आयचे कार्यावळीन. कशी आसात? आसात बरी. ओगी आसा? चड बिजी? ओके ओके ऑलराइट. तुम मोगान एकामेकाक कितें उलोवंक मारता? कितें म्हणटा मोगान? पेट नेम ना? पेट नेम्स नो. ना शाहू म्हणटा? शाहू ऍक्च्युली त्याचे नाव फ्रान्सिस्को. ओके सो आय जस्ट कॉल हिम हांचीक. ओके शाहू तू कडल्यान स्टार्ट करूया. जायतीच वर्सां तू कुवेट शारांत आसा आनी तुकाच दिसता कॉयरांनी साण तुवें तुजो जावं जिविताची जी यात्रा आसली म्युझिशियन जावपाची ती तुवें सुरू केली. शाहू हें नांव कशें जालें? स्ट्रेट ताजेर आतां शाहू एक्चुअली म्हाका घरांत शाणू म्हणटाय. मागीर इस्कला वयता भुरग्यान बेश्टें शाणू आहलो तें शाहू केलें. सो तें शाहू आहलो तें शाहू उरलें. सो आज म्हाका दिसना 90% लोक शाहू वळखता. मेन नांव नको तुजें? मेन नांव फ्रांसिस्को. ओके आयज हांव तुका फ्रांसीस बाब म्हूण उलोवं मागता. शाहू म्युझिकाची आर्ट तुज्या आंगान कशी रिकली? म्युझिकाची आर्ट म्हजो एक मायचो भाव आहलोलो आनी तो माउथ ऑर्गन वाजतालो. सो सदां ताका हांव सपोर्ट करतालो बेश्टें पेटी वाजोवन. आनी मागीर म्हजो पाय तारवटी पियानो फायन. मागीर म्हाका ड्राम्स हाडले आनी मागीर हांव क्रिस पेरीगे चेडो एरल पेरी लेट एरल पेरी क्रिस पेरीगे चेडो ड्राम्स शिकलो. सो हांवें 5 बँडां वाजिल्ले. मागीर सदांच एक ड्रीम आहलोलें एक कीबोर्ड इगोर्जी वाजपाक. मागीर एक कीबोर्ड आसलो आमगे घराको सदांच पूण केन्ना 10 वर्स तरी हात लावंक ना. एक फादर लिवियो डिमेलो विजीट आयलो आनी म्हणलो शाहू तुका ऑर्गन आहा तूं कित्याक वाजना? फादर हांव नेण म्हणलें ऑर्गन. मागीर आरे तूं कर म्हणून फादर वयतरी हांवें बेश्टें टॉंग टॉंग केलें ऑन इतू बंद दाखलो तें ऑर्गन. मागीर जिंगल बेल ट्यून म्हाका जावपा लागलो. मागीर फादरा हांव इगोर्जी वाजपा लागलो. फादरा सकाळीं 6:30 म्हळ्यार 6 वचोन उठयतालो. मागीर फादर मिसाचेर सांगतालो चोय शाहू भाशेन भुरगीं जाचे आनी हें करे. पूण आज इगोर्जी वाजोवन हांव एक्सपिरियन्स मेळ्ळें आनी अशें गो मागीर तियात्रां स्टार्ट जालें म्हाका. तियात्रां पयलीं तियात्र दाग लॉरी त्रावासो गेलो पूण एकूच तियात्र वाजून भायर मारलो वाजूंक जायना. मागीर तसो आनी एक फिलीप आल्मेदा तेच भाव म्हजे बरोबर कॉलेज करतालो सोयरी तियात्र तो एकूच शो वाजून भायर मारलो. मागीर आनी हांवें तितून इंट्रस्ट दिवं ना शोवाक कित्याक एक सायड हांव ड्राम्स वाजयता बँडां. मागीर हांवें सामकी एक चॅलेंज केली आनी हांव ऑर्गनाचेर उरलो. मागीर देन मागीर आनी नो लुकींग बॅक. मागीर आफ्टर दॅट आतां 6 वर्स सुमार हांव लॉरीगे कार्निवाल वाजूं फकत 6 दिसांक येतालो लॉरी. आफ्टर दॅट फिलीप आल्मेदा मागीर सारको एक्सपर्ट. मागीर फिलीप आल्मेदा गेलो म्हाका भायर मारलो मनशाक पोतून वाजिले 2 राउंड वाजिले. मागीर हांव क्वीट वयचें कडेन हांवें जायत जाण कॉमेडियन सॅली सगळे रस्त्यार उगते. मागीर रुजा रॉड्रिगीस वयचें कडेन रुजा रॉड्रिगीसा म्युजीक करता हांव.
जायती वर्सां म्हाका दिसता रुजा रॉड्रिगीस सगळे 3 रावंड आयले सगळेच कांट्यानूय हांव काडूंक सांगले हिट्ट केलो एक वराक नांव दवरलें ओके सो मागीर लास्ट हांव काडूंक सांगले वाजून हांव क्विट केलो ओके पूण मागीर हांवें चिंतिल्लें क्विट वयतरी सगळी काबार जाता मुगे म्युजीक काबार कित्याक सगळे म्हणटाले जाकोबाक 1 वर्सां तियात्र जाता थिंगा आनी थिंगा लायफ ना बट थिंगूय तरी म्हाका वयता इगोर्जी आजून चान्स पडलो फॉर लास्ट 20 years इगोर्जी आजीत हांव थिंग कोयरा सो थिंगा सगळे गोंयकार हांव आजीत त्या मिसाक मेळटाले आनी मागीर तियात्र हांवें वचोन वयतरी मागीर सगळे म्युजिशियन मेळ्ळे न्हू मागीर एवरी मंथ जावपा लागले शो मागीर बरो हांवें शो जायत केले आनी जाय जाणांक शो जाय जाण डायरेक्टर आहाय थिंगा इवन म्हाका दिसता झुजा रॉड आय एम द फर्स्ट वन टू डू वन मॅन शो इन कोंकणी फील्ड इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तुजें नांव व्हड जावं म्हाका दिसना एकल्यान आनी कोणें तियात्र वाजिल्लो म्हणजे इन 2000 हांवें क्लेमी बाय जायतेच शाहू बाबान सांगलां फ्रेंसीस आयज म्हणटा ताका फ्रेंसीस बाब ओके म्हाका एक सांग तुजो बापूय कॅन्डिड डे सावड्डे हाचे कडल्यान तुका याद आयल्या ओके तूं कितले कशे भशेन पळयताले ताका डीड यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ सिंगर लायक हिम ओ कितें from the time I've seen him, like I always wanted to be on the stage. And I was born in Kuwait. And tinga dada sangatak Marcus Uncle, Marcus Vaz and Xavier Gomes. Their trio was very famous there. So at the age of 6 or 7, I think, when I acted in a drama which was directed and written by this trio. Means my dad, Kajitan, and Marcus and Xavier. So everybody said, you're acting like your dad and you have got this. But then afterwards, during the invasion in 1990, then we came here and then I had to do my education. So I was not into the theatre that time. And dad was in Kuwait and here, so title yazang now. Then in 2000, when my mom expired, we went back to Kuwait. Okay. I have another two brothers. Yeah. So my tinga gala pran, okay, tinga kamang lagle and all these things. Then I met Shahu there. We got married there. And then lately, Shahu said, if you can sing, why not? You know, like because the musical show ko ta ani konache theatre nu. Yeah. So I think it was in 2012 or 13. Lately, like he said, let's give a try. Okay. So from then I started singing, and then Huncha was that Lawrence drama was there. 3 years back. 3 years back, 3 or 4 years back, before the corona. I even acted again. Okay. Yeah, and how was the feeling after a long time? Yeah, I was a bit nervous, but yeah, they had some faith in me. That's why I think Mr. Lawrence also, he approached and he said, no, tujhe lagi jata hai, you come. And yes, we did it, and everybody accepted me, and it was proud moment, like, because everybody saw me, they praised my dad, saying that, तुझ्या भाषेन आलता बरे, तुझ्या भाषेन आत कोता बरे, like this. So it was very nice. Okay. Yeah. Alright. Okay. तुवें सांगले तिंगा तुका शाहू मेळलो. Yeah. Is it? How did you all get in touch? यात्रांनी मेळली? How was it? Come on, tell me. Actually, my younger brother, he wanted to learn drums. Okay. And then someone told my dad there is a musician there who's giving drums lessons, classes. So he used to come to my place too. Wow. Then the connection. Yeah. So that's how it started. Yeah. Okay. That's how it started. Okay. Shahu Bab, Mahista, tu Kuwait ahlo ek poilo musician, jaka Tiatrist Vibhushan Award फावो जाल्लो आसा. कशें दिसता जेन्ना तूं एक पद्दतीन वयता तेन्ना जायत्या जाणांची कला लिपून उरता, जावं ती इतले बरी कोत्ता, बट त्यांच्या पोटाक लागून वा त्यांच्या कामाक लागून तांकां सॅक्रिफायस जायते आसता. बट यू हॅव इज स्टील ऑन युअर टोज नाव. तुवें आजून पासून म्युजीक तुज्या आंगान आपणायलें आसा. सो कशें दिसलें तुका जेन्ना तुका यू वर हॉनर्ड? तूं खुशालकाय सारकी ते एवॉर्ड मेळ्ळो म्हणजे कित्याक आनी थँक्स टू दॅट कमिटी ऑल्सो विभूषण एवॉर्ड कमिटी, कित्याक आमगेलो जायतो वावर आसा म्हजे भाशेन जायत जावं गाल्फा प्लस लंडन बायलगांव वावुरताय कोंकणी पासत आनी एटलिस्ट गो अप मच इजियर देन आज कित्याक आमकां थिंगा काम आसा
राती असाय मारपा पडटाय आनी इट इज वेरी ओनली फ्रायडे इज द ओनली डे यू कॅन हॅव फूल प्रॅक्टीस नाजाल्यार इट्स वेरी डिफिकल्ट बट समहाव वी मॅनेज आनी जाता बट थँक्स टू दॅट कमिटी आनी खरें हांव टील टुडे every there is someone or the other at home to do music. I never say no. म्हाका जाता I always मुगे हेल्पा कोणाकूच आम गोंय करनु पावूंक जाय आनी जायते फावटी म्युजिकल शो पासून तुवें केला आनी म्युजिकल शो भायल्या देशान करप इतलें सोंपें न्हय कित्याक तो कितलोय जाल्यार आमचो देश न्हू भायलो बट हाव डू यू मॅनेज कशे भशेन मनशान येता ते फर्स्ट ऑफ ऑल ते ऑर्गनायझर बडे Young Guns Club, Bahrain, plus Steven Dias Bahrainचे मागीर Qatar Maurice Pereira म्हणून आहा आतां मागीर लंडन हें आहा KD म्हणून कमिटी सो मे बी तांकां मुगे वावर लायक जालो आनी they happen to do my show. But what were the names of the band which you played? I played Ultimates band, Black Lace, Human Status, मागीर द न्यूज जायत्या बँडांक वाचला वॉट वॉज द फिलींग आनी आतां जेन्ना म्युजीक तुका उगडास येता पूण बँडानू आसले बरो आहलो वॉट वॉज इट ना 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 बँड हेडेक हेडेक एक बँड बरें जायत येता ह्युमन स्टेटस इज वन ऑफ द बेस्ट बँड सारकें ड्युरींग माय एरा पूण मागीर एक सेट जातरी एकलो सोडून वयता मागीर आतां तियात्रा बरें सारकें हेडेक वेर आय कॅन यूज माय म्युजीक आनी तुवें केन्ना कांतारा म्हणल्या ओके चड वाजोवंक बरें दिसता कांतारा म्हणून कांतार म्हणपा आय एम नॉट बायला ऑलराइट ओके योर किड्स आर आल्सो इनटू म्युजिक Yes, my son, he plays drum. Daughter, she sings. Okay, so तांकां लास्ट एक शो केला Recently we had done one show. So I keep music करून बाबान ड्रम वाजयला तेणी दोगांनी सिंगींग केला So basically the whole family was on stage. Okay. And whatever I do at home, I only do music. But rest everything thing होता. कोणा email धाडपाचे, कोणाक visa यो, आणि सगळं ते. Okay. But still तुम्ही busy असताना पासून तुम्ही कोंकणी लागून वावरता. 100%. Hats off to you. Because जायते जाणांची आर्ट आमची लिपोवन उरलेली असता. Correct. भायर देशान वयता पळयना. Alright, good. फुडें हांव जायती भासाभास करचें आसा पूण शाहू म्हाका एक गमपाक जाय तुजो रोल मॉडेल कोण आसलो जेन्ना तूं म्युजिशियन जावपाक फुडें सरलो तेन्ना वॉज दॅट समथींग तुमच्या फॅमिलीन हाडटा ओ कितें न्हय काय ना पूण फकत रोल मॉडेल मुगे तो मामू आसलो तो वाजता तें सो म्हाकाय म्हळ्यार मुगे माय सदां मुजे बेजार जाताली म्युजिशियन सदां सोरपिताय आनी कितें सो आय मुगे स्पेशली वेन आय वॉज प्लेइंग इन द बँड्स आय नेवर टच इवन बियर कळ्ळें न्हू आतां ओकेजनली बट नॉट दॅट बट आय तेदो केन्ना पिवून हांव Okay. How is the support from your family for you? Family, बायलेक full support. Okay. बायलेक कांतरान आनी वयल्या जाय जा म्हणटा अरे शाहू तुजी बरी ती बायल कितू वरां वता बिकॉज एवरी डे देर इज समवन ओके आमगे आतां तुम दोगां म्युजिशियन म्हणटच घरा कडेन कितें ना कितें कांतार बा म्हणटा आसतली आम दोगांय करता खंयची कांतार चडशी म्हणटा which is the song like We don't sing as such. तो music कोता तेन्ना I first memorize which is the preferred song which is on always on your lips like what is it? ते old एक song आहा Akbar Pond कितू Akbar Pond का sing it come on Moga eyes pasuna wakwa tuka rauta sodu संसार मोजी चेतना तुझे मोती नासल्यार उतर धाडपाक रावो नाका कुरूपकारांच्या तुका त्रास दिवं नाका फुडार बदलून जावन वेता सेंतेच कोर येवन मुखार ह्या वेळार आब्रास घेवन हे हांव आसा तयार Begin go, Akbar Pond cover. Wow, कोणी बोलेल कोणाचे ये कोणाक येते म्हाका खबर ना somehow म्हाका लायक जाते सारके ओके आणि सध्या म्हणा असता केते Most of the time he likes to put seconds. It's very good in putting seconds. So used to use for choirs I think. Yeah. All right, okay.
म्हाका एक सांगची आतां जरी तर म्युजिकाक तुवें नॉर्दर्न मारल्यार आतां करंट अहें कितें आसा जे आमचे म्युजिशियन चडशी मिस्टेक करता अहें तुका दिसता? वॉट इज वन मिस्टेक दॅट दे डू when it comes to music? मिस्टेक म्हणा आतां जनरेशन उलयता आतां जनरेशन म्हणल्यार आतां फर्स्ट ऑफ ऑल आतां थोडे भुरगे बरे हार्डवर्क करताय लायक आमगे नॉर्मन मागीर जेम्स जाय आहाय ते लेनॉय ते बरे हार्डवर्क करताय तेच भाशेन दुसरे जाय भुरगे आहाय ते प्रॅक्टीस करनाय आनी हें जाता जरी तर तुवें बरो हार्डवर्क केलो जाल्यार आज गोंय बरें आहा म्युजीक सीन सारकी पूण आमकां वचोंक जाय इट्स ओन्ली डिपेंड्स ऑन हार्डवर्क. आतां ल्हानशी एक एक्टिविटी करूया. ओके लेट्स गेट युअर एक्टिवेटेड. ओके शाहू बाब सपोज तूं तुज्या 20s आहलो 25 years of age वा तो आहलो मे बी चेडो प्लस 30 एक दोन आनी तुका चड अहें आंकवार रावंक जाय आहलो तूं तुजें जिवीत आनी तूं चेडो न्हू बट यू वर लायक फिमेल सपोज फिमेल धर तूं एक वस्तोरी आंकवार चेडो आनी यू 25 years of age तुका आंकवार जिवीत जिवंक जाल्यार कसो जियेतलो आहलो? माद्र जावपाचें. नो नॉट माद्र ते माद्र सेपरेट दवर माद्र ना तूं चेडो म्हणलो या चेडो पूण तूं कसो जियेतलो आहलो तुजें जिवीत? माद्र नाका माद्र कुशीन धरया आंकवार चेडू तूं ओके कशें लायफ जियेतलो? ना तशें काजार जावपा ना जाल्यार कोणाक हेल्प करून वा इगोर्जी वा सेवा करून देर आर सो मेनी थिंग्स यू कॅन ऑक्युपाय योरसेल्फ. ओके सो तूं चेडू आहलो जाल्यार आंकवार तूं इगोर्जेन जावं सेवा करची. 100%. ओके अग्री. was it love marriage? लव मॅरेज आहली तुजी? लव मॅरेज Yes. काजार जाय नासलो. ओके नेक्स्ट इज विथ यू सपोज तुका एक शेत आहा Okay. and you don't get anybody to plow that field. त्या शेताची सिरीज तू कशी करतली? Actually, I don't know. But if in case you are having a field now and you want to cultivate it, how you're going to do it? Maybe I will check on the YouTube, Google, and then what is the procedure, and I would go forward. Okay, and then you'll appoint all the workers and all. Appoint all the workers. Till where I can do, I will try my best. Give up. But no, I won't give up. All right, okay. Fair answer, both of you. Okay, let's play a rapid fire round very quickly. Are you all ready for it? Because rapid fire मुलांना जायती जाण मातशी भिता. So are you all ready? We'll try. Let's see. Okay. All right, let's get started. All right, who should I start with? Shahu तू कळले? Francis बाब. Okay, पहिला प्रश्न आणि ओ राउंड मातसो तुमी फास्ट आन्सर सांगपाक जाय चड टाइम घेवप ना. ओके केन्नाय कोणे तुका एक जोक सांग म्हटलो जाल्यार तूं तुजो सदांच खंयचो जोक सांगतलो? म्हाका गाड्यांक जायते ओके तुजे गोरकानीची 3 उतरांनी वडवीक सांग. ते सदां हेल्पफुल एक ऑलवेज हंबल आनी वेरी वोकॉलिक. ओके तुका तुज्या फॅमिलीचे चड कितें आवडटा? मुगे फॅमिली सगळें म्हणजे टुगेदरनेस. ऑलराइट ओके तुजी एक ऑड हॅबिट खंयची जी खंयच्याय वेळार तुका येता नॅचरली? खंयच्या वेळार न्हिदपाचें. ओके तुका तुजे फॅमिलीन वा इन युअर फ्रेंड सर्कल चड इरार वा बेजार कोण करता? बायलू बेजार करता. एक गोष्ट जी तुका इमिजिएटली राग हाडटा? थोडे लेपाचे तापडपा मारल्यार म्हाका राग येता. ओके तुजे फेवरेट हॉट ड्रिंक कितें? हॉट ड्रिंक पोट वायन. ओके दिसाच्या खंयच्या टायमाक तुजी तकली ओ योर बॉडी इज फास्ट एक्टिव्ह प्रोडक्टिव्ह? राती बरी एक्टिव्ह आसा. ओके तुजो ड्रीम जॉब खंयचो इफ इट वाज नॉट म्युजिशियन? my this clerical job. Okay. Office. Okay. Okay. सद्याक तुज्या जिवितान अशें कसल्यो चेंजेस बदलाव जाता अशें तुका दिसता ह्या वेळार तूं आतां बसोन आहा? ओके सॉरी सद्याक तुज्या जिवितान अशें कसल्यो चेंजेस बदलाव जाता अशें तुका दिसता ह्या वेळार कितें जाता? आज सद्या नर्वस जालो. ओके तूं मोगान पडून काजार जाला? दिसत म्हाका. दिसत म्हाका. ओके सद्याक तुका चड कितें करूंक आवडटा?
म्हाका सेम म्हाका हेल्प करपाक दुसऱ्या ओके अशें कितें आसा जें तुका करूंक केन्नाच आवडना दुसऱ्याक पाड घालपाक म्हाका केन्ना जरी तर तूं 1 मिलियनाची लॉटरी जिखलो जाल्यार तूं कितें करतलो मिलियना लॉटरी लागत जाल्यार न्हू गांवांत जायत गरीब आहाय तेंक कितें जाल्यार चिंता व्हेरी हेल्पफुल तुजी पर्सनॅलिटी तुका कितें चेंज करूंक दिसता हातून आनी जायत चेंज जावपा जाय गो एक कितें थोडे एक फावट राग येता चेंज जावपा जावा राग चेंज जाता ऑलराइट वेल प्लेड शाहू बाब फ्रांसिस बाब ओवर टू क्लेमी आर यू रेडी या एक खंयचें उतर जें तुका आयकोंक केन्नाच बरें दिसना नथिंग लायक दैट नॉट अ सिंगल वर्ड नो ओके जरी तर तुका दुसरे कंट्रीन रावून दिसलें जाल्यार तूं खंयचे कंट्रीन वचून रावतलें नो आई वांट टू कम बॅक टू गोवा बाय गोवा आमचें गोंय आय डोंट ओके तुज्या सगळ्या फ्रेंड सर्कला मदें तूं चड कोणाक आवडटा कोण आवडटा तुका frankly speaking mujhe like I don't have much friends my friends are only हस्बंड my husband and my kids ओके नाइस वर्सांतलो तुजो फेवरेट टाइम खंयचो Christmas केन्ना तरी तूं जिवीत ओ मरण असल्या सिच्युएशनान सांपडला no आयज पासून तुका बेस्ट कॉम्प्लिमेंट कितें मेवला best compliment from my husband Yes. he always compliments me for always being supportive ऑलराइट ओके तुज्या घरकाराची एका वडीन वडवीक सांग इन वन सेंटेंस he's very helpful व्हेरी हेल्पफुल down to earth person 2 सेंटेंस and I have even more but Okay. yeah. ओके राइट वी कॅन टेल हिम लेटर ओके भुरग्यापणांतली तुजी फेवरेट मेमरी खंयची दॅट यू वॉन्ट इरेज आनी कॅनॉट इरेज एनी मेमरी दॅट यू हॅव being with my parents Okay. yeah सकाळी उठले म्हणटच तूं पयलें कितें करता उठोन पयता तेजें तोंड पयता ओके तुज्या स्कुला टायमार अशें कितें घडलां जें तुका आयज पासून चिंतल्यार हांसो येता no I don't have any memories. अशें कितें आसा जें जायतो लोक मनाक घेता बट दे शुड नॉट टेक इट सिरियसली वॉट इट इज समथिंग Maybe when we are talking some jokes and all, many of them they take it personally. They shouldn't. What I feel is they should go with the flow. ऑलराइट ओके सामकें लिस्ट फेवरेट म्युजीक खंयचें जें तुका खूब कमी प्रमाण तुका आवडटा Actually, I love music. Any type of music is fine with me. ऑलराइट तुजो रोल मॉडेल कोण My dad and my husband. जरी तर तुज्या पुराय जिवितान एकूच जेवण जेवंक तुका पडत आसलें जाल्यार तूं खंयचें जेयतलें आसलें वॉट इट इज I love cheese. Anytime. cheese you like okay Anything with cheese is fine with me. I can Alright. eat it every day, and I do eat every day also. my god fridge is full of cheese Yeah. okay तुझी फेवरेट एक्ट्रेस कोण And Hindi Konkani. कोंकणी तियार I don't know. Not. फेवरेट You can म्यूजिशियन say. My husband. all right well played yeah, Yeah. both of you thank you so much Thank you. and now we're going to do something very interesting and that is my 1 minute game show are you ready for it Yeah. okay let's go all right and to play the 1 minute game we have with us the famous musician here Shahu Almeida along with his beautiful wife Clemmie Almeida so ready okay let me just quickly explain you the rules there are 16 cups आहा ती तुम्ही 4 रो आणि तुम्ही अरेंज करची पडटली देर आर 25 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज तो तांच्या वयल्यान प्लेस करपाचो आणि जितल्या कपाक तुज्या 3 व अधिक कॉइन्स आहा तितले आमी काउंट केले म्हणटा तुमकां विनर मेवता पळय तो आमचो फायनल विनर ओके यू विल गेट 1 minute and 30 seconds to arrange the cups okay ready स्पोर्ट्सान हेवल्या पयली प्लेड ओके समजले स्पोर्ट्स ओके सो ready and your time starts now. Come on. 30 seconds to arrange the cups. Okay. 4, huh? What a trick you used. Okay. बायल पहिली येता दिसता पेपर फाडून घ्यायचं
पडल्या कॉइन काढप ना पडलं पोलीस पोटसाने हलवलं तू केन्ना अरे रे 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 इट फेल ओके पेपर व्हेरी हार्ड हा take it time. All right, time's up. Zale. Okay, so let me count. 1, 2, 3, 1 cup. And then 1, 2, 3, 2. So 2. 2 cups. Okay. And let me count. I think Shahu is the winner. 1, 2. Equal tie kela hai. By the barabar no. 1, 2. Let me see. Zare 2. Tie kostu. No, 3. 1 more is here. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3, yeah, 4. 4. He's leading by 4. I thought it would be a tie, but he's leading by 4. All right. Thank you so much, Dori. I'm just so glad around to me. Bore passion kyoli and sort karo no 1 minute game. Bora excitement maha ye lo ki da bal jikta go jikta de ma popa ma hotel. But he is leading. But I won't be biased. I'll give the prizes for both. Thank you so much. Thank you. For playing all my round very well. And thank you so much, dear, for having us on your show. Thank you. Alright, so this is a gift for y'all, a small token of appreciation from the team Prudent Media officer. Thank you. And Thank you. he's leading. Alright, okay, thank you so much. तुमकां दोगांयकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमचो मोलादीक वेळ आमचे खातीर तुमी दिलो म्हण आनी आमकां एक संदी दिली तुमची मुलाखत घेवंक म्हण काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड With Candida.